Jeremiah chapter 29 verse 11. वय तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजणी आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्हय तुमच्या केस्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान बरलेलो पुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. Psalm chapter 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ. कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. Psalm chapter 107 verse 20. आपले उतार दडून ताणे तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणे निवारलो. Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. देवा, एक नवो तीरत्मो म्हजे भितर घाल. Isaiah chapter 41 verse 10. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या सैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. John chapter 6 verse 51. हांव सुतो सर्गीत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. तो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेर समास. Hebrew chapter 4 verse 12. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मकते खरे. पाजिल्ल्या दोन तरेच्या तलवारी प्रास कातरूंक सकतात आसले. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिन्ना ते पारखिता. Romans chapter 12 verse 14. तुमकां दग दिल्यांचेर आशीर्वाद मागा. आशीर्वाद मुळे हांवें शिराप न्हय. Luke chapter 17 verse 11 to 21. आता जेजू जेरुसलेमाक वचून म्हूण सामारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लक्षांत चमकतलो. तो एका हळ्ळेंत रिगतना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान भोवमान ते म्हणाले, जेजू मेसरी आमची काकूट कर. तांकां पळोवन जेजू म्हणालो, वचा आनी तुमकांच याजकाक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो ते पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मळार पडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामारियागार. ह्या पारग्याव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणी ना जाले गाय. उपरांत जेजून ताका म्हळे, उठ आनी तुजी वाड धर चल. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचे राज केदाळा येवचेर आसा अशें म्हणून फारिसांवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज्य दोळ्यांक दिसचे बरी येना. पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हूण कोणी म्हणाचो ना, कित्याक देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा.